प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मागचो 7वो विसवोर वोड 1 ते 8 पर्यंत 14 आनी 15 आनी 21 ते 23 वोड पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. फारिजियो आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुजालेमांत येवन ताचे सोरशीं एकठावले आनी ताच्या शिसांतले कांय जाण मेळ्या हातांनी म्हणचे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पडयलें. फारिजियो आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांच्या चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात सामके बरे करून धुल्या शिवाय जेविनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेविनात आनी ते सांबाळटात त्यो हेरोय सोबार चाली आसात ते यो पात्रां कोळशे आनी कणशाचे आयदनां धुवपा विशीं. म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें परतीपालून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सारकें सांगून दवरलां. ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वांकाडटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोळकी पुजा करतात अशें बरोवन आसा त्या प्रमाणे देवाची आज्ञा सांडून मनशाचे चाली तुमी पाळटात. आनी नव्यान लोकांक आपूण ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशाच्या भायल्यान कितेंच ताच्या भितर वचोन ताका मेलीं करूंक शकना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरोन येतात त्योच मनशाक मेलीं करतात. कित्याक भितर थान मनशाच्या काळजांतली भायर सरता ती वायट शेवट ही. काजार जायनासली एका मेकाचो लिंगबोग, चोरयो, खून, पोडवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपण, कामचार, निर्दुखाय, निंदा, गर्व, मुखेपण ही सगळीं वायटां भितर थान भायर सरतात आनी मनशाक मेलीं करतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. पयलो तो ह्या फारिजियांक धर्मशास्त्रांक हे जे धर्माचे म्हणटा ते भाशेन लिडर आसले ते पळयतात की जेजू आनी आपले शीस हात धुवन आपलें जेवण करिनात आनी तांच्या शास्त्रा प्रमाणे तांच्या कायद्या प्रमाणे धर्मशास्त्री फारिजियो आपले हात धुताले. तिंट्यार वचोन कितें हाडटाले जाल्यार ते हात धुवपाचें सगळो जो भायलो दोबा जो आसलो ते सगळे करताले. आनी भाव भयणीनो, जेजूक आपले हात धुवन जेवपाची गरज नासली, तो देव आसलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे आमच्या काळजान हे मनान दवरता, आमी हात धुवंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, आमी फकत कायदे करता. आमचें काळीज जावन आसा जें भितर बरें आसत जाल्यार, आमी खरेंच भावार्थान चलत जाल्यार तेन्नाच की भाव भयणीनो आमकां खरेंच हो समोन आमच्या देवाशी आस जाल्यार भावार्थ आसा जाल्यार आमकां कसलेंच वायट जावचें ना. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां एक बरी शिकवण दिता. ह्या फारिजियांक, ह्या धर्मशास्त्रांक, ह्या धर्माच्या मनशांक तो एके भाशेन तेन्ना सांगतलो आनी आयज आमकां एक एकल्याक सांगता. भाव भयणीनो, गरज आमकां हो आमचो संबंद देवाशी घट करपाक, आमी ताच्या उतरान रिगून रावपाक. आयज कितें म्हणटा जेजू, जें आमच्या तोंडांतलें भायर सुट्टा तें आमकां एके भाशेन नितोळ दवरिना, पूण आमकां सगळें वायटपण कोत्ता. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, आमच्या काळजान जेन्ना आमचें सगळें खोटेपणां, आयज आमी वाचलां तें, आमच्या काळजान सगळीं खोटेपणां आसत जाल्यार ते आनी आमचें खोटेपणां म्हणजे कितें, आमच्या काळजान सगळो चोरयो, खून, पोडवार, आपस्वार, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निर्दुखाय, निंदा, गर्व, मुखेपण हे सगळें आमच्या काळजान आसता. आनी भाव भयणीनो,
जेन्ना आमच्या काळजान ह्यो वस्तू असता, आमच्या तोंडांतल्यान कितें सुट्टलें, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, हे सगळें जे आमी कोत्तले हे जातलें कित्याक आमच्या काळजान ह्यो सगळ्यो वायट खोटेपणां आसात म्हणून. आनी देखून आयज जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान कितें वायट सुट्टा तें आमकां एके भाशेन म्हेळें कोत्ता, पूण जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान बरें सुट्टा तेन्ना आमी खरेंच आमी जाणो की आमच्या काळजान जें बरें आसा तें आमच्या तोंडांतल्यान सुट्टा, आमच्यो कोन्यो बऱ्यो जाता आनी खरे भाशेन आमी एक क्रिस्ती जिवीत जियेता. तर भाव भयणीनो, आमच्या तोंडांतल्यान ही बरीं उतरां सुटोंक जाय जाल्यार, आमच्या तोंडांतल्यान हें देवाचें उतर सुटोंक जाय जाल्यार कितें करपाची गरज? आमकां पोत्तून पोत्तून हें देवाचें उतर आयकोपाक. आनी देखून आयज जेजू आमकां ही शिकवण दिता, कित्याक तो सांगता आमकां खरेंच आमी जें आमच्या तोंडांतल्यान घालता तें आमच्या पोटान वता आनी तें भायर येता, पूण जें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सुट्टा तें आमकां मेळें कोत्ता. तर आमच्या तोंडांतलें बरें सुटपाक जाय जाल्यार आमी पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर आयकोंक जाय, त्या उतराचेर आमी नियाल करूंक जाय, त्या आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय. आनी आतां जेन्ना आमचें मन आमी बदलता आनी आमी उतरां प्रमाणे चलता तेन्ना आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमचें चिंतप देवाच्या उतरां प्रमाणे जाता. भाव भयणीनो, आमकां भावार्थान चलोंक जाय जाल्यार आयकात बरे भाशेन, आमकां भावार्थान चलोंक जाय जाल्यार आमकां कितें करूंक जाय? आमकां भावार्थान चलोंक जाय जाल्यार आमकां हें देवाचें उतर 2 पाटी आयकोंक जाय. 2 पाटी म्हणजे पयले पाट म्हणल्यार भायरथान आमच्या पवित्र पुस्तकान वा कोण आमकां देवाचें उतर शिकयता जाल्यार आमकां ती सजमणी घेवन तें देवाचें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून धरूंक जाय. कित्याक उतराची सजमणी ना जाल्यार कितले पाटी आमी मिसाक बेता, देवाचें उतर आयकोता, आयज तुमी आयकोतात, ही सजमणी मेळना जाल्यार कसलोच फायदो ना. तर उतराची सजमणी मेळल्या उपरांत आमी तें उतर आमच्या काळजान दवरता, कित्याक सजमणी मेळल्या उपरांत आतां आमच्या मनाची नोडसणी करूंक आमकां पवित्र आत्मो आदार दितलो. आमी फकत देवाचें उतर आयकलां जाल्यार एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें, कसलोच फायदो जावचो ना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता त्या उतराची सजमणी मेळता, ते सजमणी घेवन आमी आमच्या काळजान तें उतर घालता आनी आतां मनाची नोडसोडणी करता. आतां पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता आमच्या तोंडांतल्यान तें बरें उतर सुटपाक, तें देवाचें उतर सुटपाक. आनी जेन्ना आमी त्या भावार्थान देवाचें उतर उलयता आतां आमचो भावार्थ चलतलो, जें देवान घडोवन हाडलां आपल्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितान घडटलें आनी खरेंच आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी फुडें सरतले. ना तर भाव भयणीनो, आमी एका दिसा सद्दां आमी देवाचें उतर आयकतले कानान सोडटले, पूण जेन्ना तें उतर आयकता, तें उतर सजमून घेता, मनाची नोडसोडणी करता, आमची उतरां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमच्यो कोन्यो, आमचें चिंतप, आतां आमचो भावार्थ काम करता आनी भावार्था वरवीं देवाचें उतर आमकां सदांच जैत दिता, सदांच आमकां देवाक वाखाणणी दिवपाक आमी फुडें सरता, आमची गोवायकी दिता आनी खरेंच हें बरें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी फुडें सरता. ना तर आमी फकत ह्या धोमशास्त्रा भाशेन कितें म्हणटात, जेजू कितें म्हणटात त्या धोमशास्त्रांक, तांकां म्हणटात ढोंगी लोक. म्हणजे कितें? आयकतात पूण कोत्तात दुसरें, उलयतात कितें, कोत्तात दुसरें, कोत्तात एक आनी दुसरें उलयतात, ताका ढोंगी म्हणटात. आनी हे फारिझेव आनी हे जे असले धोमशास्त्री ते ढोंग्या भाशेन काम करताले, तांकां फकत उलोवपाचें असलें पूण तांच्यो कोन्यो दुसऱ्योच आसल्यो. देखून आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आयज नियाळ करता, आमी एके भाशेन बरे भाशेन हें देवाचें उतर आयकोया, ती सजमणी घेवया. कोणाक सजमणी मेळना जाल्यार आमी कोणाक विचारुया, बाबा म्हाका ही सजमणी दी. ही सजमणी मेळल्या उपरांत पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो आमकां हें उतर उक्तेपण करतलो आनी आमच्या तोंडांतल्यान आमकां सुटोंक मेळटलें. जेन्ना आमकां त्रास येता, कसलेच आडको येता, तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी उतरां उलयतले भावार्थाचीं उतरां आनी भावार्थाच्या उतरां वरवीं आमकां हें जैतिवंत जिवीत मेळटलें. भाव भयणीनो, आयज ह्या आयतारा दीस ह्या आयज शिवर्तमानाचेर कितल्यो वस्तू आमकां जेजू शिकयता. खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता, हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान सजमणी घेवन पाळटा, आतां आमी हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता आनी बरी खबर शिवर्तमान हें आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक पावता, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. ना तर फकत शर्माव आयकतले आनी फकत शर्माव आयकतले, पूण कसलोच फायदो जावचो ना. देखून आमचें जिवीत बदलपाक ह्या उतराची सजमणी घेवया, हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळुया आनी हें क्रिस्ती जिवीत जिवन आमी एक दीस आमच्या जेजू बरोबर सासणाच्या जिवंक आमी तयार जावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक
एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडरा जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.